लोकसभेची आता 2 सिटां आमची गोंयची. तुम्ही म्हणजे आज आमच्या इंटरव्यूक सस्पेन्स बी काबार करतात, कमी करतात. उत्तरेसावन सुरवात करूया. तुम्ही उत्तरेचेर आमकां बरे सारके अशे घुंवडावन हाडटात आनी मागीर अशें खंयचे खंय वाटेर सोडून दितात अटल सेतूचेर अशें. आमकांच कळना आमी खंय पावल्या ते. सो कितें हें उत्तरेचें गणीत? उत्तरेंतल्या जनतेक पयलीं हांव आभार व्यक्त करता, कारण कंटिन्युअसली 4 फावटी तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिवप 99च्यान टू 2019 पर्यंत आनी आतां 24चें इलेक्शन हे कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टीक कमळ किंवा श्रीपाद भाऊंक ते निवडून दितात. भारतीय जनता पार्टी वयलो विश्वास किंवा मोदीजी वयलो विश्वास हेज्या खातीर निवडून दिता. हेय फावटी म्हाका खात्री आसा की उत्तरेंतली जनता भारतीय जनता पार्टीचे कमळ सीट हे निवडून दितले. कॅन्डिडेट आमचो जाता तितको बेगीन जो आसा पळय न्ही होय डिक्लेअर जातलो. म्हाका खात्री आसा की इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलींच कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातलो किंवा जावता आसतनाच हेजी सामकें हांवूय पार्टी कडेन उलयलां की बेगिनात बेगीन डिक्लेअर करात. सो कॅन्डिडेट सस्पेन्स आसा नॉर्थाक काय ना, हांव असो प्रश्न विचारता. तुमकांय सस्पेन्स उरचें न्ही, कारण इट इज एन ओपन सिक्रेट जेका आमी म्हणटा. सो दॅट गोंयान काय उत्तरेन व्हडल्या लोकांनी सांगपाची गरज ना. पार्टीन फक्त ऑफिशियली डिक्लेअर करपाक जाय. जाता तितके बेगीन पार्टी डिक्लेअर करता. दक्षिणेचें कितें? दक्षिणे भितर तर तुमी जी नांवां धाडल्यात ती नांवां धाडटकीर तर आमकांय सुद्दां हे जालें. तातूंत भितर 2 सिटींग MLA धाडल्यात. हाजी फाटली कारण कितें? सिटींग MLA आसून जाय अशें आहा. इट इज विनिबिलिटी इज द क्रायटेरिया. आमकां सावथाचो सीट जिखपाक जाय. खंयच्याय परिस्थितीन आमी जिखता हाजी म्हाका खात्री आसा. बट त्या खातीर 5 नांवां वेगवेगळी जी सर्वेंतल्यान येता, पेपरवाले हाडटा, मिडिया हाडटात, तुमी सगळे जाण 5 नांवां ऑफकोर्स तुमी 5 नांवां सगळ्या जाणांनी हाडलेली आहा. त्या ती पयलीं पार्टीच्या आमी कोर मिटिंगेन डिस्कस जाल्ली आनी 5 नांवां पार्टी कडेन धाडपाची थारल्या. 5वी नांवां जी आसा पळय न्हू ही पार्टी कडेन धाडल्या जाता तितके बेगीन पार्लमेंटरी बोर्ड तेजें डिसिजन घेवन इलेक्शन वेळ पडला डिक्लेअर जावच्या पयलीं सावथाचो सीट आमी डिक्लेअर करता. कारण एक स्टेप फुडें वचून आमी डिक्लेअर करपाची आमची तयारी आसा. त्या ती हांवेंय पार्टीक सांगलां की बेगीन डिक्लेअर केलें काय आमकां कॅन्डिडेटाकूय लोकांच्या मदीं वचपाक बरो पडटलो आनी त्या निमित्तान प्रचारूय करपाक बरो पडटलो. कारण लोकांचो तसो पळोवंक वता जाल्यार हे फावटी सावथ गोंयांतले लोक सुद्दां म्हणजे मोदीजीचेर विश्वास आसा आनी आतांचें वातावरण एक गजाल की तुमी ज्या 2 आमदारांची नांवां धाडल्यात ते दोगूय जाण म्हणटात की आपल्याक इच्छा ना म्हणून. तेंच्यांनी बरी इच्छा नासतना धाडले तुमी. हे पळय कोणाची इच्छा आसा इच्छा ना हाजो विशय ना. पार्टी खातीर जें काम दिल्लें तें काम करप हे भारतीय जनता पार्टीचो उबरावपाक जाय. ऑफकोर्स रावपाक जाय. हांगासर त्या खातीर सांगलें पार्टी सर्वोपरी. नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी थर्ड आमी म्हणटा तशें. जर देशा खातीर फाल्यां सकाळीं जर कोणाक सांगलो की बाबा तूं लोकसभेक उबो रावपाक जाय पार्टी खातीर जाल्यार रावपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.